नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्तिका कोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। तारगळे क्रिकेट स्टेडियम करपाक जीसीए गंभीर ना जाल्यार ती जमीन सरकार घेतले परत मुख्यमंत्र्यांचो विधानसभेत इशारो। जमीन घेवन 7 वर्सां जाली तरी अजून कितेंच जावंक ना म्हणून आमदार प्रवीणान उपराशिल्लो प्रश्न। मडगांव बोड्डे रायकाराचे ज्वेलरी शॉप फोडपाचो केलो यत्न, चोरान सोनाराचेर हातोडीन केल्लो हल्लो, पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकीचो केलो पंचनामो। पीओपी गणपतींच्या मुर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान जारी केले महत्वाचे आदेश। 1 ते 10 ऑगस्ट मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी करतले चित्रशाळांची तपासणी। सरकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांच्या 838 जागेरिते 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कंत्राटाचेर मुख्यमंत्र्यांची जाप। आमदार वेंझी आणि विजयान विचारिल्लो प्रश्न। वीज खात्यात 608 कोटी रुपयांच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित, खासगी आणि सरकारी मिळून 7238 गिरायकांनी बिल भरूंक नाशिल्ल्याचे वीज मंत्र्यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण। आणि म्हादईच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक आक्रमक, उदका खातीर उत्तर आणि दक्षिण गोंयामंदी जातली झगडी, युरीचो युक्तिवाद, हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो नाशिल्ल्याचे सांगीत विजयान कमिटीक दिली सोडचिटी। आता खबरो विस्तारान। मडगांव बोड्डे रायकारांच्या भांगराचे दुकान फोडपाचो यत्न केलो। दुबावितान दुकानदाराचेर हातोडीन हल्लो केलो। दुकानदारान ह्या हल्ल्यांतल्यान स्वताक साल्वार करीत दुबाविताक धरपाचो यत्न केलो। परिस्थिती हाताबाहेर वता अशी पळोवन दुबावितान थळावेल्यान फुज्यो काडल्यो। ह्या प्रकरणात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मडगांव बोड्ड्या रायकाराच्या भांगराच्या दुकानात चोरी करपाचो यत्न केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक मंगळारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर घडली। दुबावीत मडगावच्या सोहन रायकर हाचे मालकीच्या देवरा इंदिरा ज्वेल या भांगराच्या दुकानात आयिल्लो। आवयक भांगार करून घेवपाचे आसा अशें दुबावितान दुकानदाराक सांगले। त्या उपरांत संद साधून ताणें आपल्या बॅगेंतल्यान हातोडी काडून ताचेर हल्लो केलो। दुकानदारान ह्या हल्ल्यांतल्यान स्वताक साल्वार करीत दुबाविताक धरपाचो यत्न केलो। दुबावितान चोरी हाडिल्ली, मात दुकानदार आपल्याक जड वता तें पळोवन ताणें थंयसावन पळ काडली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। तशेंच दुकानदाराच्या तकलेक मार बशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसा। आयज बोड्ड्या हांगा एक गोल्ड शॉप जे सपना बॅरियर ह्या बिल्डिंगेक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी भितर भायर आसा आनी ताचें नांव आसा देवराय इंदिरा ज्वेल्स। हे शॉप सोहम रायकर हागेलें आनी हो एकटो शॉपार आशिल्लो। 6:30 सुमार एक अननोन मनीस हातूंत भितर सरलो। ताणें सांगलें की आपली आवयली भांगर आसा ती सारकी करपाक जाय आनी कितें अशें उलयलो आनी बॅग उगडपाक नांवान ताणें एक हातोडी काडली आनी ती हॅमर करपाची ट्राय केली। ताजेर जो ओनर आशिल्लो ताजेर ती ताणें चुकयली। दुसरी ताका मातशी तकलेक लागली आनी तो मातसो इंजर्ड जालो। तरी आसतना ताणें आपलें कशेंच सोडलें ना आनी ताजे नंतर हो चोर जो आसा हो धांवन गेलो। तातूंत भितर ह्या झटापटे भितर ताजे एक चाकू आशिल्लो, तो चाकू काडपाक चुकलो आनी तो चाकू पडलो। ताजे नंतर हो चोर धांवन गेलो, ओनरय ताजे फाटोफाट गेलो, पूण तो ताका मेळना। ताजे नंतर रोखडेंच फातोर्डा पुलीस हांगा पावले आनी तांणी ताजो तपास चालू केलो। डॉग स्क्वॉड, त्या भायर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फॉरेन्सीक हे सगळे हांगा येवन तांणी आपलं एविडन्स जे आसा ते कलेक्ट केल्ले आसा। दुकाना भितरल्यान एक हातोडी सापडली आसा। ओनराचे तकलेक एक सायडीक मातशी हातोडी लागून इंजर्ड जाल्लो, पूण सद्याक तो बरो आसा। चोर सुत्रा कडल्यान मेळटे प्रमाणे ह्या एरियेंतलो लोकलच आसपाक शकता अशें पुलिसांच्या सद्या पर्यंत ते सांगणे आसा। लोकल आसपाक शकता आनी ते तांचें हें आसा की आमी ताका रोखडोच धरतले। म्हणटा ती खातीर मडगांवच्या नांव गौरव करतले। राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतींच्या मुर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान अबकारी आयुक्त, येरादारी खाते, पालिका संचालक, व्यावसायिक कर आयुक्त, पालिका मुख्याधिकारी आणि पुलिसां खातीर महत्वाचे आदेश जारी केल्या। 1 ते 10 ऑगस्ट मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी चित्रशाळांची तपासणी करतले। तसेच नेमांचे उल्लंघन करतल्यांचेर कडक कारवाय जातली। चवथीक लागीं म्हयनो उरला। याच फाटभुंयेर सरकारान महत्वाचो आदेश जारी केला। राज्यात पीओपी गणपतींच्या मुर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान महत्वाचे आदेश जारी केला। पर्यावरण खाते प्लास्टर ऑफ पॅरिस मुर्तींचेर खर कारवाय करतले। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हस्तकला मंडळ आणि उपजिल्लोधिकारी कार्यालय 1 ते 14 ऑगस्ट मेरेन राज्यातल्या चित्रशाळांची तपासणी करतले।
POP मूर्ती विकपी चित्रशाळांचो परवानो रद्द करप, सुवात सील करप आनी मूर्ती जप्त करपाचो आदेश पर्यावरण खात्यान दिला. अबकारी आनी येरादारी खात्यान शिम्यांच्या नाक्यांचेर खर तपासणी करप, पंचायत आनी नगरपालिकांनी आपल्या वाठारांतल्या चित्रशाळांची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिवपाचो आदेश पर्यावरण खात्यान दिला. POPचे गणपती येतात ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आसा. जेन्ना पयलीं स्टार्टींग लोक चिकट मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटो हाडटाले. आतां लोकांचें कितें जालें कॉम्पिटिशनां जाता. तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घराचो. हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळें पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जाता. पोल्युशन कंट्रोल तुमकां खबर आसा कित्याक हे आतां गणपती ऑलरेडी येयल्ले आसा पूण लोकांनी चडसो विचार केल्लो आसा म्हाका दिसता. आनी हांगासर हारपोरा ते पंचायतीनूय एक हें घेतलेलें रेजोल्युशन घेतलेलें कितें आमच्या गांवांत हिंगासर हें हाडचें ना POP. ताका लागून अशेंच सगळे पंचायतींनी घेत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटाक एक आदार जातलो आनी गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी लोकांनी आदार करपाचो खूब गरज आसा, सपोर्ट करपाची. जेन्ना लोक POPचे गणपती हाडचे ना तेन्नाच आमचे सरकार आमी कितें करपाक आहा तर ती आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा. जे आयज आमी प्ले मशीन दितात पळय ते लोकांची हें कित्याक ती वाडटा कित्याक आनी इजी जाल्लें आसा लोकांक. ताका लागून म्हाका दिसता अशेंच लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी ते जे POPचे गणपती येता ते सारकेच बंद करचे. तुम्ही इन्स्पेक्शन किती कंडक्ट करतले म्हटलं चित्रशाळा पळय तितून 1 तारखेच्यान ते 14 तारीख पर्यंत की POPचे गणपती आहा POPचे गणपती ते हांव पळयतलो, हांव स्वता वचून हें करतलो. जे प्रायज गणपती खंय करता समज POPचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांच्या 838 जागे रित्या आसात. सरकारी शाळांनी 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कंत्राटाचेर आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान दिली. आमदार वेन्सी वेगस आणि विजय सरदेसाय हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो. सरकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांचे 838 जागे रित्या आसात. सरकारी शाळांनी 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान दिली. आमदार वेन्सी वेगस आणि विजय सरदेसाय हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो. सरकारी प्राथमिक शाळांनी 347 शिक्षकांची गरज, 14 प्रशिक्षित इंग्लिश शिक्षकांची गरज, 208 सहाय्यक शिक्षकांची, 29 चित्रकला शिक्षकांची गरज, 3 कॉम्प्युटर शिक्षकांची गरज, 211 सहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांची गरज असा. सरकारी शाळेतल्या शिक्षकांची रिती पदां भरपाची प्रक्रिया सुरू आसा. सरकारी प्राथमिकात 318 शिक्षक, 14 प्रशिक्षित इंग्लिश शिक्षक तशेंच 118 सहाय्यक शिक्षक भरतीचो प्रस्ताव शिक्षण खात्यान कर्मचारी भरती आयोगा कडेन धाडला. जाल्यार सहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांच्यो 111 पदां भरपाचो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगा कडेन धाडला. 21 मुख्याध्यापकांच्या जाग्याचेर थेट भरतीचो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगाकडे आसा आणि ताची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची जाप मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्याच्या वीज खात्यात 608 कोटींच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित आसा. 7238 जाणांनी एका वर्सा सावन लायटीची बिलां भरूंक नाशिल्ल्याचो मुद्दो आमदार विजय सरदेसायान काढलो. हाचेर वीज मंत्र्यान जाप दिली. फाटल्या 3 वर्सांत राज्यात 15.80 लाख विजेची चोरी जाल्या, तातूंतले 7.80 लाख वसूल केल्ल्याचे मंत्र्यान सांगले. वीज खात्यात 608 कोटींच्या बिलांची थकबाकी प्रलंबित आसा. हातूंत घरगुती व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषी आणि सरकारी खाती महामंडळाच्या बिलांचो आस्पाव आसा. 1 वर्सा सावन मायज बिलां भरूंक नाशिल्ल्या 7238 जाणांचो समावेश आशिल्ल्याचे सांगून आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. हाचेर जाप दितना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान हो हिशोब उक्ताडार हाडलो. घरगुती गिरायकांची 93.54 कोटी, व्यावसायिकांची 137.49 कोटी, औद्योगिक गिरायकांची 252.25 कोटी, कृषी ग्राहकांची 2.25 कोटी, जाल्यार सरकारी महामंडळांची 123.7 कोटींची बिलां प्रलंबित आशिल्ल्याचे मंत्री ढवळीकारान दिल्ल्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयलें. खासगी आणि सरकारी मेळून एकूण 7238 गिरायकांनी बिल भरूंक नाशिल्ल्याचे वीज मंत्र्याच्या जापेंतल्यान स्पश्ट जालें. राज्यात फाटले 3 वर्सात 15.80 लाख रुपया विजेची चोरी जाल्या. तातूंतले 7.80 लाख
वसूल केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादईच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभेचो दुसरो दीस बरोच गाजलो. कणकुंबीत कर्नाटकान हातांत घेतिल्ल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची स्थिती कितें आसा हे विशीं कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान प्रश्न विचारिल्लो. कर्नाटक उदक घुंवडायता आनी गोंय सरकार ओग्गी आसा. फुडाराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयामदीं उदका खातीर झूज पेट्टले म्हणून युरीचो युक्तिवाद. जाल्यार हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो ना म्हणून आपूण राजिनामो दिता म्हणून विजयान सांगलें. या विषयासंदर्भात हाजे पयलेय डिस्कशन जाल्लें आसा. जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालूंक शकता. हो क्वेश्चन हांव करचो ना. कोणाक उलोवपाचें आसा? येस सर. 10 मिनटां उलय रे. अरे तो 5 मिनटां उलय तर उलय आता. चल उलय रे. बिकॉज सर 4B उलोवपाचें आसा. उलय. येस उलय. आता उलय रे. पयलीं 10 मिनटां उलवपाचें आसा. येताला. म्हादईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणे पयलीं कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. पूण विरोधकांनी म्हादईच्या मुद्द्यावेल्यान सरकाराक शेळो घाम काडलो. कर्नाटक म्हादईचें उदक घुंवडावपा खातीर कुरापती करीत आसतना गोंय सरकार मात ओग्गी आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली. म्हादईच्या मुद्द्याचेर सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची बाजू मांडपा खातीर सरकारान वकिलांचेर 16 कोटी रुपया मोडले, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. उदका खातीर फुडाराक उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं झूज पेट्टले म्हणून युरीन युक्तिवाद केलो. जाल्यार म्हादईच्या मुद्द्याचेर नेमिल्ली हाऊस कमिटी कांयच फायद्याची ना म्हणून सांगीत आपूण समितीवेल्यान राजिनामो दिता म्हणून विजयान जाहीर केलें. कणकुंबीत कर्नाटकान हातींत घेतिल्ल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची स्थिती कितें आसा काय म्हणून कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान प्रश्न विचारिल्लो. The status of the place is at Kalsa and Bandura. The projects, what is the status as on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक? What is the exact position? Madai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आणि सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक 1-2 डेट्स आयिल्ल्यो आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक, ताजे नंतर आतां डेट मेळूं ना. A पत्र तुम्ही बोला because the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. आज कर्नाटका government is diverting the water. But what is the steps? आम्ही हिंगा अशें बसून रावपाचे. We have to create a constitutional crisis because this is about the future of Goa. This is about the future of our future generation. दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोंय मध्ये मुखार झूज पेट्टले. आता सरकाराकडे तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना, पूण तांची थंय तयारी जाल्या. थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले. आणि उदक स्पीकर एक मिनिट, मुखेलमंत्र्याक हे खबर आहा, कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांतले, आणि बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता, गिमानूय आसता. सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोझिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, here आता फकाणा जाल्ल्या. हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचें तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट, तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता. एक विषय कितले वेळ घेवन या विषया संदर्भात हाजे पयलेय डिस्कशन जाल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फाटल्या 2 वर्सांत 90% जुगार खेळपाचेर बंदी घाल्या. ते परत कशे सुरू जाल्याची कांयच म्हायती ना अशें सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी सांगलें. हालींच जाल्ले जुगार प्रकरणात कारवारांतल्या लोकांसयत कांय थळाव्या लोकांचो आस्पाव आशिल्लो. मात दक्षिण गोंय पुलिसांनी ह्या प्रकरण उक्ताडार हाडिल्लें. पूण ह्या प्रकरणात राजकीय संबंध कांयच ना अशें तवडकर हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलां. फाटल्या सगळ्यांचे 2-3 वर्सां पयलीं आमी गॅमलिंग हो प्रकार आसा न्ही काणकोणांत सामको बंद गावतो. त्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संवसार उद्ध्वस्त जाले ह्या पयल्या त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. मागीर गेले 2 वर्साक आमी सादारणशे 90% बंद आशिल्ले. ते मध्येच खंयच्यान सुरू जालें कळना. मागीर म्हाजे म्हायतीनुसार कोण तरी कारवारचे कोण तरी आमी थोडेशे लोकल इन्वॉल्व जावन केलें. ते स्ट्रिक्ट आमचे ताजे संदर्भात ते नजर आशिल्ली. त्यामुळे SP, DYSP ह्या सगळ्या लोकांनी ताजेर एक्शन घेतलें. त्यामुळे ती एक्शन गरजेची आशिल्ली. आनी ज्या तरेन गॅमलिंग जे आसा ते चलप जे आसा ठरवून पॉलिटिकल रायट आसा. म्हणजे पयलीं कशें जातलें प्रत्येक गांवांत हाजे सादे पत्त्यांनी बाकी गॅमलिंग चलताले. इवन ते ल्हान ल्हानशे ते हाजे कंप्युटराचेर ते कॅसिनो करपाचे ताजी सेंटर चलताली म्हाकाय खबर आशिल्ली. आनी त्यामुळे ती सगळी बंद केल्या. हे आतांच एक खंय तरी सुरवात जालें. आणि त्यामुळे ते सुद्धा नसताना लोकल न्ही भायले लोक येऊन थोडे आणि लोकल थोडे इन्वॉल्व आशिल्ले. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर गोंयांत जायते कडेन रस्ते खणून दवरल्यात. फक्त प्रियळ मतदारसंघांत अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. मडगांव अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम केल्ल्याक 18 ते 19 वर्सां जालीं. ताची सुदारणा करपा खातीर काम सुरू केलां. लायट वचपाची जायती कारणां आसात अशें सुदिनाचें म्हणणें. भौशीक बांदकाम खात्यान घाल्ल्या बंदीक लागून खणकाम करपाक मेळचें ना. सध्या रस्त्यार जीं फोंडकुलां आसात ती पुरयतले. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम 15 नोव्हेंबर सावन सुरू जातलें अशें मंत्री सुदिनान सांगलें. मारगांव इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अंडरग्राउंड केबलिंग केलां. आता जवळ आता 18-19 वर्सां जालीं. आनी त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपा जाय. परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपाक जाय. आनी तें काम आतां चालू आसा. अंदूच्या वर्सां आमी तें घेता. आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा थंय सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार वचपाचें आसा. आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता. ते एकूच कारण ना की ते फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट. बाकीचो प्रॉब्लेम आसता, ग्रीड प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्या जागा मागीर चुकटां हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्राउंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता. चुकटां माड झाडां अशें पडटा. त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेय मोडटा. आनी त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते ऑल ओवर गोवा नॉट इन प्युअर ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा थंय थंय रस्ते खोडून दवरल्यानय काम चालू आसा. आतां ताचेर बॅन आसा आनी त्या खातीर आमकां काम करपाक मेळना. 15 नोव्हेंबराक परत अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू जातलें. कारण कलेक्टराचें जें नोटिफिकेशन आसा तें 15 नोव्हेंबराक अंडरग्राउंड केबलिंग किंवा अंडरग्राउंड म्हणजे एस्कावेशन जे रस्त्यार करता ते 15 नोव्हेंबरा पासून जाता. सांगलें त्यानंतर जितलो पिरियड जाय त्या हेतून ते जातलो. 15 नोव्हेंबर पर्यंत रस्ते अशेंच उरतले. ताचे पॉटहोल्स काडटले. रस्ते अशेंच उरतले ताचे पॉटहोल्स काडटले. बाकी सगळे जे रस्ते आसा ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आफ्टर 15 नोव्हेंबर करता. 20 वर्सां परस चड वेळ काम केल्ल्या पालिकेच्या कामगारांक आता दुप्पट पगार मेळटलो. तशेंच वैजकी आनी प्रसुती सुटयेचे फायदे लेगीत मेळटले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना मुख्यमंत्री उलयताले. म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जे आहा पळय रे काडलेल्या सर्कुलार आनी मातसो बदलूय केला आमी. कारण म्हणजे कितें जाल्लें तांकां पे स्केल जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां. ताची पे स्केल तेंची 21 क्रॉस जाताली. तेंची आतां पे स्केल तेंची वाडोवन 29 पर्यंत व्हरप. जेणे कोणी एक्चुली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाताली म्हणून तो बदल केला. आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो. विशेश करून ते लोक जे आमचे क्लिनिनेस ड्रायव्ह मेंटेन करपाचे म्हणजे इन शॉर्ट स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय खरें काम जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर करताले. त्या खातीर तांकां 7 वर्सां पासून जितक्या लोकांनी चड काम केलां तांकां ही स्केल म्हणजे ऑलमोस्ट आता जी 20 वर्सां जाता पळय ताका एक्झिस्टिंग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली. सो ती बेनिफीट हो तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलो. मॅटर्निटी लीव पासून 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय
ही तांकां बेनिफीट जातलो. खूब मोठ्या प्रमाणात मेडिकल लीवचो 30 दिसाचो फायदो जातलो तांकां. ह्यो गजाली तांकां पयलीं केन्नाच मेळूंक नासलो. टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली बेनिफीट दिवपाचे पळय न्ही तितके बेनिफीट तांकां दिल्या. डेफिनेटली इतकी वर्सां हे गेले 20 हांव पळयतालो की सगळे जाण ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटीचे वर्कर म्हाका फोनूय करता आभार मानपा खातीर. सगळे जाण बुके घेवन मुद्दामून मेळपाकूय आयिल्ले सगळ्या म्युनिसिपालिटींतल्यान. एक आमच्या सगळ्यांचे 20 वर्सांच्या उपरांत सरकारान हे काम केलें त्या बद्दल. पण म्हाकाय मनाक समाधान, कारण जे एक्च्युअल काम करता तांकां तेजे मोबदलो मेळपाक जाय आसलो. तो म्हणजे एका डिसिजनान खूब मोर देन 3000 लोकांक तेजी मदत. वास्को मार्केटात वेपाऱ्यांनी केल्ले अतिक्रमणा आड मोरगांव पालिकेन मोहीम राबयली. अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांक कितले फावटी इशारो दिवंक लेगीत तांच्यांनी आयकूंक ना. देखून पालिकेन आतां खर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. अतिक्रमण करून विकपाक दवरिल्ल्यो वस्तू जप्त करून वृद्धाश्रमांक दितल्यो. परतून अशी अतिक्रमणां केली जाल्यार खर कारवाय करतले म्हणून मोरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान शिटकावणी दिल्या. आमी तांकां वरां जाल्यार सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना. आमी सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुमी तुमचें काम करा. ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता. आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा. बरे बरे लोक आमचे गोंयकार भेटायता कितें चलता म्हणून सारकें ना, मार्केटान येवपाकूय येता. पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाण्याक तुमी खंय लागले बरें काम करता जाल्यार तुमी तुमच्या मर्यादेन जावं म्हणून तांकां सांगलें. 4 आतां शेनवारा येयल्लो हांव, पूण ते सुदारपाचें नांव काडना. प्लास्टीक काडलें जाल्यार परत बांदता. पूण आतां प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा. सगळ्यांक सांगला 3-3.5 भितर तुमी कितें तुमचो दुकान आसा, तुमचें खंय हें आसा तितके पद्दतीन राव. चड भायर येत जाल्यार फूल सगळे आमी तुमचो स्टँड आनी सगळे भाजी उखलून व्हरतले. आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयले आयतारा सुमार. आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकोलो. आतां सांगला आतां आमी हाडटना तुमकां तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना. स्टेट लायन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपणाचे मर्यादेन रावपाची. ना 1 लायन 2 लायन ना. ती 1 लायनी 2 लायनी येतात ते आमच्या पयलीं कावन्सिलरांनी केलेले त्या 1 लायन 2 लायन. हांवें सांगलें 1 लायनी नाका 2 लायनी नाका. दुकानां आसा दुकानान रावा. दुकानान रावपा नाका, दुकानां मोडा आनी भितूर रावा. ते कितें कितें ते एक्सक्यूज जाता. एक्सक्यूज आयकून आमकां ईट येयलेली आसा. आमी म्हणटा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण लोकांक वास्कोकारांक बरें मार्केट जाय, लोकांक घेवन भोंवपाक जाय, बरे भाशेन भाजी घेवन वचपाक जाय म्हणून तांकां जागो जाय. खंयसरूय तुमी कितें करतले बुरशा कितें म्हणून चलपा ना म्हणून सांगलेलें. आतां स्पेशली येयला हांव तांकां 3:30 मेरेन सांगला तुमी सगळे तुमचे आहा ते भितर घालपाचे. चालूच आसले ड्रायव्ह ही ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू चालू आनी हांवें स्पेशली आमच्या मार्केटवाल्यांक सांगलें ह्याच एरियान तुमी भोंवा म्हणून. खंयचेय कोण उलयता तांकां आनी सांगपाचें ना, भितर घालून सांगपाचें ना, उखल आनी हाड. राज्यात पावसाचो नेट सुरू आसा. हवामान खात्यान काल ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत दापोळे सगळ्यांत चड 114.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या जाल्यार पेडण्यां सगळ्यात कमी 52.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच मुरगांव 107.2, पणजे 104.8, पोन्ने गोंय 98.4, काणकोणा 95.8, फोंडें 93, मडगांव 82.3, म्हापशा 75, दारबांदोळे 66.4 जाल्यार सांखळे 65.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. रोरो फेरयेक लागून प्रवाशांत 30% वाड जाल्या. अतिरिक्त फेरी घाल्यात. गरज पडल्यार आनीक घालतले. ह्या रुटाचेर पयली दिसाक 6,000 येणावळ मेळटाली, मात आतां ती 30,000 मेरेन पावल्या. वर्साक 1 कोटी येणावळ मेळपाक शकता. नवे फेरयेची मुद्दाम इमेज पिड्ड्यार करपाक सोदतात अशे आरोप सुभाषान केले. 4 चाकीक एका ट्रिपीत 15 रुपया दिवन वचपाक कितें त्रास जाता असो प्रश्न मंत्री सुभाष फळदेसायन उपरासलो. उपरांत अधिवेशनात बरोच बोवाळ जालो. सद्याक जी रोरो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आनी पयलू आहली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून.
मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें आनी दुसरें 2च रो फेरी आसा आनी सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटून पडला आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटून पडो हांव नको कितें चल्ला तें आतां 2 रो फेरीज घातिल्ले आसात अँड देर वेर 6 कन्व्हेन्शनल ट्रेडिशनल फेरीज ऑपरेटिंग ऑन दॅट रूट आयज जर पळयलें जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कॉम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन आयज थंय ते गुणावपाचे पयलीं कोणी रिस्क घेना आशिल्ले की रिव्हर्सान काडच्यो पडटाल्यो थंय खड्डो जातालो आयज स्मूथ हें जाल्ले कारणान आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जाताले आयज ते 30,000 गेल्ले आसा 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपया जाता म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट कारण असेंब्ली चल्लेली आसा असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हें आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा जर स्पीकर सर आयकून घेतले लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.